प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 20वां वोड 1 ते 8 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 1 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. Avesor 20 रीती समाधी. सातोळेच्या पहिल्या दिसा मारी मागदलेन भोव सकाळी अजून काळोख असताना समाधीशी आयली. तिणे समाधी वेली फातोर काढलेली पळयली. म्हणून शिमाव पेद्रू आणि जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो शीस असले थंय वचून तिणे म्हळें, कोंबयाक समाधींतलो काढून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू आनी दुसरो शीस बरोबर भायर सरले आनी समाधीशी वचूंक गेले. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी वडो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली पळयली, पूण तो भितर वचूंक ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान शिमाव पेद्रूय पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. आनी पळय जाल्यार थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो. आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाळ ओली सोरशें दवरलेलो न्हय, पूण कुशीन ओवळलेलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलेलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें पळयलें आनी भावार्थ धरलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचता, खूब जाणांक हें शिवर्तमान आयकतूच म्हणटल्यात, अरे आमी आतां नातालांची परब केल्या आनी ही समाधी आनी जेजूचें पुनर्जीवनपण आनी ही सगळी खबर आतां कित्याक गाय. आनी भाव भयणीनो, आमी आतां जेन्ना नातालांच्या दिसान आसा आनी आयचें शिवर्तमान आयकता, मातशी आमी घुस्पता, मातशी आमी चिंता, हें आतां कितें. जेन्ना आमी जेजूच्या जल्माची खबर केली 2 दिसां पयलीं, आनी आतां आमी ताच्या मरण, ताचे पुनर्जीवनपणाची खबर करता, हें कित्याक गाय, हें कित्याक हें शिवर्तमान. भाव भयणीनो, जेजू 2 दीस पयलीं 25 तारखेर ताणें जल्म घेवंक ना. आमी आमच्या घरा एक क्रीब करता, तितूर बाळका जेजूक तितूर दवरता, सगळ्यांक मोरयेक जुजेक तांची पाळणां घालता तितूर, आनी आमी सजमता की खरेपणी जेजू आतां जल्मला म्हणून. जेजू जल्मोंक ना. जेजू 2000 वर्सां पयलीं मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो. एका बाळका सारको थिंचोर बेथलेम गांवांत एका कितें म्हणटात एका गोठ्यान ताणें जल्म घेतलो. पूण भाव भयणीनो, हो जेजू आतां गोठ्यान ना. खूब जाणां आमी सजमता की नातालांची परब केली म्हणून ह्या दिसांनी जेजू गोठ्यान हा, आजून ताणें जल्म घेतला, देखून आमी क्रिसमस कॅरल करता, आमची क्रिसमस ट्री घालता, कितल्यो आमी दबाजो करता नातालांची. पूण जेन्ना आयचें शिवर्तमान आयकता, मातशी आमी घुस्पता, कित्याक. भाव भयणीनो, आमी सजमता की जी नातालांची परब करता आमी म्हणून, नातालांच्या दिसांनी जेजू आजून जल्मला, तो आजून बाळका भाशेन एका गोठ्यान हा, आनी आमी आतां ह्या नातालांची परब करूंक जाय, कित्याक आतां बाळूक जेजू आतां एकदम ल्हान आसा म्हणून. पूण भाव भयणीनो, तो ह्या संवसारान येयलो, खुर्सार गेलो, आमचें मरण मेलो, आमची सगळी पातकां, आमचे शिराप, आमचें जें नाकारपण, आमची लॉज, आमचे शिराप, आमचे गरीबकाय, जे आमकां फाव जावंक जाय आमच्या पातकांक लागून, जे आमी फारीकपण दिवंक जाय देवाक आमच्या पातकांक लागून, आमकां सूर मुक्त केला, हें सगळें भोगून तो खुर्सार मेलो आनी आतां पुनर्जीवन जालो. आनी आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचता, तातूंत आमी पळयता की जेजूचे शीस जे ताजे बरोबर आसले 3.5 वर्सां, ते पूण स्वत मानूंक तयार नासले जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हे शिवर्तमान आयकता, खरेपणी आमी भावार्थ धरता जाय की जेजू एक जीव देव म्हणून तो खरें ह्या संवसारान बाळूक जावन व्हडलो जालो, 30 वर्सांचो जालो, ताणें देवाचें उतर परगट करपाक केलें,
आणि आता तो मरण आता पुनरुज्जीवनात सुगीच्या बापाच्या उजव्याक बसला आणि तो आमचे पासून विनोदी करता, तो आमचे पासून मागणे करता, तो आपल्या बापाशी सांगता, जो कोण ताजेर बावट दवरता तांचे पासून तो विनोदी करता. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी नातालांची परब बरबेच्या दिसांनी आहात, खूप जाग्यार बरे फेस्तां चलतात. आयज आमी फेस्त करता जुवांवचे, वो शीस जो जेजूचो आसलो तो म्हणटा जेजू ताजो मोग करतलो म्हणून. आमी सगळीं म्हणटा आमी देवाचो मोग करता, जेजूचो मोग करता, पूण हो शीस जेन्ना बरयता तो म्हणटा जेजू ताजो मोग करतालो म्हणून. आणि भाव भयणीनो, सगळ्या शिसांमध्ये तो एकलो शीस आसलो जो खुर्साच्या मळ्यांत आसलो. जेजून प्राण सोडलो तेन्ना तो जेजूच्या खुर्सा कडेन आसलो मोरी बरोबर आनी दुसऱ्या बायलां बरोबर. तो हो शीस जेन्ना आयज आमकां सांगता की जेजू जेन्ना पुनरुज्जीवन जालो तेन्ना शिसांनी ताणें पयलें बावट धरूंक ना, पूण जेन्ना तो समाधीन गेलो आनी त्या समाधीन वचून ताणें पळयलें की जेजूची कूड ना म्हणून, तेन्ना पवित्र आत्म्यान ताच्या मनान हाडलें की जेजून कितें सांगलेलें तें, आनी तो आतां सत मानूंक लागलो. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी हे शिवर्तमान आयकता, आयज जेजू आमकां कितें सांगता, आमी खरेंच ताजेर सत मानता जाल्यार आमकां गरज ताज्या उतराचेर बावट दवरपाक. ताजें उतर कितें सांगता तें, जे पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां तें पवित्र आत्म्यान आमकां बरयलां, वय मनशांनी बरयलां, पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान. तर हे उतर जेन्ना आमी पाळटा, हे उतर आमी उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, हे उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा, तेन्नाच की आमच्यान म्हणूंक जाता देव म्हजो मोग करता. कित्याक देवाक जाय आमी ताजें उतर केल्लें, ताजें उतर पाळलें, ताजें उतर आमी केल्लें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत. ना तर भाव भयणीनो, आमी आमकांच फटयतलीं, आमी आमकांच फटयतले. कित्याक आमी फकत समजतले की आमी क्रिस्तांव म्हणून, आमी बाळती म्हणून देवाचें उतर आमी पाळना जाल्यार कितले आमी नातालांची परब केली, कितले आमी जेवण केलें आनी क्रिसमस ट्री लायली आनी क्रीब घातली आनी कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन केलें आनी सगळो धबाजो केलो, पूण देवाच्या उतराचेर बावट धरूंक ना जाल्यार कसलोच फायदो ना, आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावचें ना. पूण आयज जेन्ना हे शिवर्तमान आमी आयकता, ह्या शिसा भाशेन जे भाशेन ताणें पयलो बावट धरूंक ना, पूण जेजू पुनरुज्जीवन जाल्या उपरांत ताणें जेजू पळयलो आनी तेन्ना बावट धरलो, तेच भाशेन भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता की जेजू मरण पुनरुज्जीवन जालो, तो आमचे बरोबर हा, ताणें आपलो पवित्र आत्मा आमकां दिला आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान देवाचें उतर सत मानूंक जाता, देवाचें उतर करूंक जाता, देवाचो मोग आपणूंक जाता. आनी जेन्ना आमी देवाचो मोग आपणायता तेन्ना की खरेपणीन जें जेजून घडलां खुर्सार तें आमकां फावो जाता. हेंच करपाक आयजसान आमी फुडें सरूया, देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय धरून, देवाच्या उतराचेर नियाळ करून हें उतर दिसपट्ट्या जिवितांत करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव